श्रीकृष्ण मुखार सरला नरकासूर परतून एकदा वयर सरलो सगळ्याक पळयता कशा तरेन युद्ध करपाचे नरकासूर परतून परतून वायू अस्त्राचो प्रयोग करता म्हणून श्रीकृष्णाक काही एक फरक पडना भयंकर एनर्जी आशिल्लो श्रीकृष्ण परतून एकदा रथाचेर चढलो श्रीकृष्णाक समजले की नरकासुराचो वध फक्त सत्यभामा करू शकता श्रीकृष्णाने सत्यभामा नरकासुराचो वध करपाच्या तयारेन परतून एकदा फायनल कितें तरी डिस्कशन चालू आसा श्रीकृष्ण सांगता तो मातसो आयल्यान येवनी मागीर तूं तेजेर सोड बाण आनी कर वध हो असुर खूब मातिल्लो 16,000 बायलांक ताणें बंदी करून दवरिल्ली एक देवाचो पूत जाऊन सुद्धा वाईट संगती खातीर तो असुर जालो हेजो वध करपाकूच जाय आनी ते फक्त सत्यभामाक शक्य आसा अशें कृष्ण सांगता श्रीकृष्ण नरकासुराक आवाहन करता आयल्यान यो पूण नरकासूर थंयच आसा म्हाका दिसता श्रीकृष्णाक आतां कितें तरी दुसरीच युक्ती काडची पडटली बेगीतल्या बेगीन श्रीकृष्णान नरकासुराचो वध करचो पडटलो अरे यो मरे नरकासुरा तुका आपयता तो वदळच्यान श्रीकृष्णा कडेन विनंती करता की बेगीतल्या बेगीन सत्यभामाक सांगून तेजेर बाण सोडचो आनी तेचो वध करचो तेजे अस्त्र सुद्धा चुकिल्ले आसा थंय बेगीन वध कर होच चान्स आसा बाण तयार आसा पूण अजूनही डिस्कशन कितें तरी चालू आसा तेंचे अशें बेगीन करचें सादरीकरण मातशें बेगीन श्रीकृष्णाच्या हातीन तो बाण आयिल्लो आसा आनी सत्यभामाक तेणें तो बाण दिल्लो आसा सत्यभामान रागान तो नरकासुराचेर सोडिल्लो आसा तो बाण गेल्लो आसा आनी नरकासुराच्या सिक्स पॅक्साक मातसो वयर लागल्लो आसा आनी हांगा जाल्लो आसा नरकासुराचो वध आनी ज्या तरेन आमच्या ताळयो पडिल्ले आसा आता या सादरीकरणाक सुंदर अशें सादरीकरण नरकासुराक मदल्यान स्लाइस केल्लो आसा सत्यभामान आनी नरकासुराची तकली सेपरेट केल्ली आसा पूण लक्षांत धरात गोंयकारांनो जेन्ना हें तुमकां दिश्टी पडटा ताच्या फाटली मेहनती तुमकां कळपाक जाय फक्त आर्ट आसना तातूंत भितर इंजिनियरिंग तुमकां दिश्टी पडटा एलईडी आमी पळयले सगळे उलयले पूण जेन्ना हे स्प्लिट करतात तातूंत मेकॅनिकल कोण इंजिनियर आसतलो तातूंत इलेक्ट्रॉनिक करता आसतना कोण इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर आसतलो नाजाल्यार बाकीचे तज्ञ वापरतात फॅब्रिकेशन कोण केलें आसतलें अशें वेगळे वेगळे तरेन म्हाका दिसता सगळे जे भुरगे आसा ते एक जाता आनी आपलो टॅलंट सगळो एककडे हाडटात आनी अशें आमकां हें पळोवपाक मेळटा म्हळ्यार गोंयकारां भितर कितलो टॅलंट आसा हो ह्या परफॉर्मन्साचेर आमकां पळोवपाक मेळटा कोणे कोणे लक्ष दिल्ले म्हाका खबर ना पूण नरकासूर जेन्ना 2 अर्दां जाल्ली तेजो फायनल कोड आशिल्लो तो एलईडीचो आशिल्लो ताकी तांबड्या मुखार वता आसतना आमचे सायदात बाब कामत उलोवच्या पयलीं आमचे जजीस जे आमकां लाभिल्ले आसा तांचे बद्दल उलोवपाक म्हाका खूब भोगता हांगा वितेश बाब नायक हो फातोडेचो आसा फातोडेचो नागरीक आनी बॅचलर ऑफ फायन आर्ट फ्रॉम गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट पणजे ताणें केल्लें आसा वन मॅनी स्टेट नॅशनल एंड इंटरनॅशनल अवॉर्ड
Polo Krasner Grand from New York, United States, is its biggest achievement. And we are honored and we are pleased to have you, Ritesh Naik, as one of the guests. तशेंच मुखार वता आसतना हय विजय बाबा भंडारे आमकां हे जज लाभिल्ले आसा. विजय बाबा भंडारे, स्वप्नील भंडारे तांचें दुसरें नांव. आणि बी फायन आर्टिस्ट एज अ प्रिंट मेकर and designer working from Kottalim, Goa, participated and invited at various art exhibition and art camps in India and abroad. हे आमकां आनी एक जज म्हणून हांगा लाभिल्ले आसा विजय बाबा भंडारे. आणि तिसरो जो जज लाभिल्लो आसा तो विशाल पै काकोडे, एक फामाद मनीस, फॉर्मर मेंबर ऑफ एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा and Goa State Cultural Development Committee, theater artist. तर हे आमकां तिनी नामनेचे अशे जज जे आसा जे लाभिल्ले आसा, जे सगळे जे स्पर्धा आसा थंय जजींग करतले. तर जजीसा खातीर म्हाका दिसता दोगांक ताळयो फावो जावपाक जाय, कारण पावसांत सुद्दां ते हालू ना आनी तांचे जजींग चालूच आसा. तर आता मुखार वता आसतना दुसरो पंगड येवच्या पयलीं सायदत बाब कामत, तुझे आमी व्हिडिओज इन्स्टाचेर पळयता, फेसबुकाचेर पळयता, सगळे कडेन पळयतात. विजय सराचो आवाज तो डेफिनेटली बरो काडटा, नो डावट अबाउट इट. बाकीचे खुबशे तूं बरें काडटाच, पूण म्हाका दिसता मनोज बाब परबी हांगा आसा. जर हे आतां नवो आमचो लिडर मनोज बाब परब आसा, ताजेर बी कितें तुवें ट्राय केल्ली आसा आवाज, कितें तरी बरें जावपाक जाय हांगा, कारण मातशी एक सामकें गडगंज अशें व्यक्तिमत्व आसा. आनी आतां पळोवया सायदत बाब कामत हाणें कितें कॉन्सेप्ट घेवन आयला. गर्दी हांगा भयंकर जाल्ली आसा, म्हणून एक विनंती की म्हाका दिसता एंट्री कळ्ळी मातशे लोकांनी सायडीक सरचे, नरकासुराक येवपाक मातशें बरें पडटलें. गर्दी आसा बरी, गर्दी जावपाकूच जाय, पूण मातशी एंट्री मातशी खाली करात, वाट मातशी सोडा. वैभव मातसो कॉर्डलेस मातसो हाडून दी, मातशी ती स्टेजी मातशी खाली करात, कारण थंय पळय कितले. आनी ह्या सायडीन एलईडी आसा, थंय तुमी बशिल्ले आसा. पावस पडला, ओले आसपाक शकता, तुमकां करंट लागपाक शकता, मातशें ध्यान धरात की खंय इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटाक तुमी तेंकनाकात. जजीजांक कांयच दिश्टी पडना. हांगा मुखार म्हाका दिसता लोक राविल्ले आसा, तेणी मातशे सायडीक सरचे. जजीज हांगा आसा, जजीजांक जजींग करपाक जाय. तेंकाच जर दिसना जाल्यार ते प्रायजा कशें दितले. तर आयकुया आमी सायदत कामत. नरकासूर कितलो लोकी पळयात, 16,000 बायल आसले पळय, आमकां एकूय मेळना हांगा. जे हांसपाचें काय रडपाचें तेंच कळना म्हाका. कितेंय करात, तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, दिवाळेक येता आसतना ते सोन पापडीचे बॉक्स मात घेवं नाका, खूब जाले ते. वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड इज एक्चुअली कर्म आनी मनशाची पापां. पूण दिवाळेचो जसो तेल मागे पावलो की वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड इज सोन पापडी. मी कित्याक लागून सांगता, कारण हांवें एक सोनपापडेचे बॉक्स पयर म्हज्या मामाक दिलें आनी आज सकाळी म्हजी मावशी तेच बॉक्स घेवन म्हगेर आयल्या पुरती. म्हणजे जालें कितें, मामान ते वेले व्हडले मामाक दिलें, व्हडले मामान काडलें व्हडले मावशेक दिलें, व्हडले मावशेक दुसरी मावशेक दिलें, दुसरी मावशेन हाडलें म्हाका दिलें. ते सोनपापडेचो अर्थ कितें, खावपाक कोणा नाका, दिता सगळे. लोकांचो सिवीक सेन्स, फातर्डेकाराचो सिवीक सेन्स सामको बरो आसा, म्हणून तर विजय बाब आमदार आसा हें कळटा. पूण जे लोक त्या सायडीन स्टेजीर बसल्यात, अरे बाबा थंय म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट सगळे, हांव एक्चुअली थंयच परफॉर्म करपा आशिल्लो. आनीक एक गजाल जाली म्हणजे, काल हांव कोलव्या साकून बोड्ड्या फ्लॅटार वतालो आनी सिग्नल पडिल्लें. म्हजे मुखाल्ली गाडी कशीच हालना. 15 सेकंड उरिले आनी म्हाका इतको चान्स आशिल्लो सिग्नल क्रॉस करपाक, कशीच गाडी हालना. रेड जालें, हांव गाडयेंतल्यान देंवलो आनी त्या गाडयेक कोण आसा ताका विचारलें, कितें जालें, गाडी म्हणजे सारकी ना. हें ना, बायेक मातशें खंय सिग्नल कशें चेंज जाता तें दाखयतालो. आनी कांय उलोवपाचें ना. पूण आज ह्या स्टेजीर सगळे ओपोजिशन लिडर्स आसतना आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री समजा जर तर आयले जाल्यार ते कितें उलयतले आशिल्ले ते पळोवया. प्रेझेंटिंग हिज वॉयस आमचो दोतोर. पळय, हांव सगळ्यात पयलीं एकच गजाल सांगता, कोणाकूच पिवपाची गरज ना आनी पावसांतूय भिजपाची गरज ना. आयज फकत पिवपाची गरज आसा. उदक वडटा जाल्यार नरकासूर वतकीर मागीर कुट्ट करच्या फाटल्यान वचून थंय
एक बरी गजाल आसा, हांव जेन्ना लास्ट टायम मडगांवा भितर येयल्लो दिवाळे कडेन तेन्ना हांवें प्रत्येक घरान भितर 2 बालद्यो वाटलेल्यो, एक सुको कचरो घालपा खातीर, दुसरी बालदी ओलो कचरो घालपा खातीर. आयज जर घराघरांनी वचोन पळय, सुको कचरो घालपाच्या बालदेनी लोकांनी अळसांदे घातल्या आनी ओलो कचरो घालपाचे तूं काजूबियो घातल्या. हे अशें चलना. हांव परत एकदा गोंयकारांक सांगता, भिवपाची गरज ना. आमी जे सांगता ते करपाची गरज आसा. दिवाळी जातकूच तुळशी लग्न जातलें, सगळ्यांची लग्नां जातली. आणि ह्या फावट गोंय सरकारान एक नवो कॉन्सेप्ट काडलेलो आसा. तुम्ही जी तुमची लग्न पत्रिका आसा, कोण कोणा कडेन लग्न जाता हेजे शिवाय जेवणाचो मेनू लग्नाक कितें आसतलो हेय बी तुमकां पत्रिकेचेर घालपाची गरज आसा. प्रॉब्लेम कितें जाता, दिसाक जेन्ना 4-5 लग्नां पळय आसता, कोणाच्या लग्नाक वचचें कळना. म्हणजे जेवणाचो मेनू कोणाचो बरो आसा तो पळोवपाचो, तेज्या लग्नाक वचपाचें. हे फक्त आमचे सरकार करपाक शकता. म्हणूनच तर आमी सांगता भिवपाची गरज ना. बरो आसता तो बरो दिसता, भिवपाची गरज ना. ताका सरकार ताळयो मातसो बरो जावो दी. नाल्यार कितें जाता, कोणाचे हांवें उदक एका बायलेक विचारलें ताळयो कित्याक बांदना, तर नरकासुराच्या मरणाक आयल्या म्हणटा ती. नरकासुराच्या मरणाक आयल्यार ताळयो मारच्योच पडटा. परत एकदा सांगता भिवपाची गरज ना. देव बरें करूं. थँक्यू. आज सगळे तरेचे लोक हांगा आसात. नरकासुराक पळोवपा खातीर आसाच, ताच्या परस आज जो स्टेजीर कितें बोवाळ चल्ला तोही पळोवपा खातीर आसा. आनी मनोज बाब जसो सदांच म्हणटा, तुमचो स्ट्रायक हा म्हाका खबर ना. आख्या गोंयकारपण जर जागे उरतले जाल्यार हीच ती स्टेज आसा. आमी उदक करपाक जाय, नरकासुराचा उदक आतां हो उदक करपाक जाय, दोळ्याच्या भशेन उदक करपाक जाय, हो सगळो उदक करपाक जाय. आनी सगळ्यांनी काजूच्या बियो बऱ्या भशेन खावपाक जाय, घरा वयतना बॉक्सान बी घालून वचपाक जाय. देव बरें करूं. उदक फायनली आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री जर ह्या स्टेजीर आयले जाल्यार कितें उलयतले आशिल्ले. मुख्यमंत्री येवन गेलो. विजय बाब तुम्ही म्हणटा आसतले आपल्याचो आवाज काडना, पूण तुमचो आवाज आनी तुम्ही येवच्या पयलींच तुका काडिलो. प्रधानमंत्री मोदी जी, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, इतिहास में पहली बार मैंने नरकासुर देखा. भाइयों बहनों, फातोरना से तो मेरा पुराना रिश्ता है. मैं बचपन में एक बार मोती तो घर पे गया था. वहां से इतना बड़ा फातर उठा के कहीं ढा करके फेंका था. आज उस जगह का नाम फातरडा हो गया. मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं नहीं होता तो फातरडा कैसे होता और विजय जी कहां होते. मेरे देशवासियों, इस दीपावली के शुभ अवसर पे आप सबके लिए अगली घोषणा. कल रात ध्यान से सुनिए, कल रात 12 बजने से पहले, कल रात 12 बजने से पहले 11 बजेंगे और जैसे ही 11 बजेंगे मेरे पास सारे पणजीवासी कहते हैं कि पणजी से मडगांव उन्हें दूर पड़ता है. गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा लगता है और इसलिए नाम बदलो योजना के तहत हमने पणजी के तालिगांव का नाम बदल के मडगांव रखने की योजना बनाई. भाइयों बहनों, जब हमने इसके बारे में विजय जी को बताया तो विजय जी कहने लगे ये वाट लावपाक सोदता. आम्ही गोंयकार पण राखपाची गरज आहा. आमकां तालिगांव मडगांव जाता नाका, आमकां मडगांव
फतोडा आला हे कळपाची गरज आहे. जब मैंने इसके बारे में दिगंबर कामत जी से कहा तो वो कहने लगे क्या भाई मडगाव त्यांना आमदार तुला बदलवायचा असा चेंज करवायचा असा पहिले धावा मारायला धावा आणि मागे जायचं. उसके बाद मैंने गोवा के मुख्यमंत्री जी से भी कहा वो कहने लगे हे पळय मोदींनी त्याचा ऑफिस चेंज करपाच्या भानगडीत तू पडू नका. इसी शुभ अवसर में हम आप सबके लिए और एक घोषणा लेके आए. अगले साल से भाइयों बहनों अगले साल से यहाँ पर जितने भी नरकासुर आएंगे उन पर जीएसटी लगेगा. बारिश तो नहीं होगी, ठंडी बहुत पड़ेगी, इसलिए जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स टैक्स नहीं है. जो नरकासुर पर जीएसटी लगने वाला है इस जीएसटी का फुल फॉर्म है गोदरी शाल और टोपी. भाइयों बहनों मैं विजय जी को दिल से धन्यवाद कहता हूं. मुझे एक्चुअली स्टेज पर आना नहीं था, मैं वहां पर ही अच्छा था, लेकिन फिर भी जो भी है वही है. बोलिए भारत माता के वंदे वंदे. बहुत बहुत धन्यवाद. थँक्यू. सगळ्यात दिवाळीची हुनहुनीत परबी जे हांगा माचयेर मारीस आसात जावं फातोर्डेचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे आदले उपमुख्यमंत्री बाब विजय सरदेसाय तशेंच बाकीचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी बाब आलेमांव आयडॉन डिकोस्टा मनोज पर तशें बाकीचे सगळे पॉलिटिकल लीडर जावं आमचो अकबर मुल्ला आसतलो किंवा बाकीचे सगळे तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि तसेच आमचे तिनूय जजीस तुमकांय देव बरें करूं, सगळ्या लोकांचे तुमचेय देव बरें करूं. नरकासुराच्या बरोबर म्हजो एक बारीकसो शो पळयलो म्हणून आणि जे कोण हांगा आर्टिस्ट आसात तितल्याकय हांव ऑल द बेस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. आणि म्हाका हांगा येवन तुमकां हांसोवपाची सैदत बाबा एक डिमांड आयिल्लो आसा. आता आदीच खबर आसा तुमकां की आमचे मिनिस्टर जे आशिल्ले आनी गोंय राज्याचे एक व्हडले नेते लोक नेते म्हणपाक जाता ते बाबा श्री रवी नायक आमच्या मदीं ना. पूण म्हाका दिसता जर रवी बाबाची जर आमी याद करतले एक व्हडल्या लोकनेत्याचे जाल्यार तूच तांचो आवाज जो आसा तो अजून जिवंत दवरपाक शकता गोंयकारा खातीर आनी गोंया खातीर. जर रवी सरालो आनी सुदीन सरालो जर आवाज जावपाक शकता जाल्यार एक ट्राय जावची. हे पब्लीक डिमांड आसा. पब्लिकाक रवी सरालो आवाज हांगा आयकुपाक जाय. पब्लिक डिमांड आसा. आणि हांव हो आवाज काडटा आसतना एकच सांगता हो आवाज फक्त आणि फक्त रवी बाबाक आर्गां दिवपा खातीर आसा. सुदिनाचो तुमी सुदीन बाबाचो म्हणला बरो. हांव हांगा रवी बाब आणि आमचे आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांकां दोगांयकूय आर्गां भेटत आसतना दोगांयचे कन्वर्सेशन जर असेंब्लीक जाल्लें तें कशें आसतलें आशिल्लें ते दाखयता. मागीर एक बारीकशी झलक आमी सुदीन ढवळीकराची पळोवया. एक दीस असेंब्लीक कितें जालें, रवी बाब आणि मनोहर भाई यांचे मदीं एक कन्वर्सेशन चलतालें. मनोहर बाब पर्रीकरान उलयता उलयताच रवी बाबाक प्रश्न केलो. अरे सांग रे रवी, तुका ते हांवें 100 कवाथे रोवपाक दिल्ले फोण्या ताचो अजुनूय एकय माळ कसो जायना. अंडर सेक्शन 38C ऑफ तुगेले कोकोनट एक्ट एकय माळ दिश्टी पडना मरे. रवी बाबान उत्तर दिलें हे पळय पर्रीकर साहेब हे माड जे पळयचे आसा आणि सगळे तरेचे कवाथे जे पळयचे आसा आणि कवाथे आसा माड आसा माडाचेर जावपी नाल्ल आसा आनी ते काडपी पाडेले आसा तेका घालपी सारे आसा सगळे तरेचे पळयचे आसा. पर्रीकर म्हणपालो हे पाड पडू आणि बसपाक जाय. कित्याक हांवें ताका लास्ट वेळेर सांगून ना माड खंय पावले ते आमच्या आंगणा पावले. तेणी जर म्हाका जर मडगांवचे विचारत हांव ताका फोंडे भोंवून येता. सावड्डे विचारत काणकोण भोंवून येता. जे आसा ते आसा आनी ना ते ना. जे पयलीं जे पयलीं आसा ते सगळे आमचे विजय बाबा खबर आसा आणि सगळे आता गोंयचो फुडार तो हे आमी सांगता. देव बरें करूं. थँक्यू. तितलो बरो एनर्जेटीक जालो ना कारण जे आवाज सुवाताक रवी बाब नायक एप्रिसिएट करताले आणि
ऑफकोर्स जेन्ना मुनरबाई अशें तेय एप्रिशिएट करतले त्या नेत्यांचो आवाज काडप मातसो इमोशनल जाता खास करून जेन्ना व्हडा संख्येन लोक आसा तेन्ना वता आसतना एक पब्लीक डिमांड जशें हांगा लोक सांगताले तसो सुधीर बाब ढवळीकरांचो आवाज हांव घेता आनी म्हजे परफॉर्मन्स सोंपयता त्याच बरोबर म्हजे जायते व्हिडिओज जे फेसबुकार येतात व्हॉट्सॅपार तुमी व्हायरल करतात एक आर्टिस्ट तेन्नाच घडटा जेन्ना लोक तो आर्टिस्ट घडयता ताचे खातीर तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं फॉर सच अ गुड रिस्पॉन्स सुधीर बाब ढवळीकर पळय कशें आसा सुधीर बाब वायट करपाचें ना खंयचीय गजाल म्हणटा ती जी आसा ती त्या त्या माध्यमांतल्यान तशी तशी जावपाक जाय हे नरकासूर बी म्हणटा ती आमची संस्कृती न्हय हे नरकासूर करता ते खरें करप ना हे आमी लोकांक सांगपाक जाय आमी बरें उदाहरण दिना काल हांव मडगांव बाजारांत आयिल्लो एक बोर्ड मारिल्लो हॅप्पी दिवाळी दिवाळी ऑफर एक जोत्याचेर दुसरें जोतें फ्री म्हूण भितर सरल्यार दाव्या पांयाचें जोतें घेतल्यार उजव्या पांयाचें जोतें फ्री दिलां म्हणजे हे जे चलिल्लें आसा ते अत्यंत बंद करपाची गरज आसा आनी जे म्हज्यान जालें ना ते विजय बाब करून दाखयतलो हातूंत म्हाका दुबाव ना सगळ्यांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी नरकासुराक कितलोय नाका म्हणलो तो पाड पडिल्लो हांगा येवन मरतलोच म्हणटा जाल्यार तातूंत हांव कांय करपाचें ना देव बरें Thank you so much and a very happy Diwali 2025 to all of you once again. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. म्हाका दिसता ताळयो एक फावट साईदत्त कमी खातीर आनी जोरान जावपाक जाय लोक कितलो आसा रे गोंयकार कितले आसा ना जोरान काय जावपाक जाय आमच्या आर्टिस्टांक आमी वाव दिवपाक जाय प्रोत्साहन दिवपाक जाय आनी देव बरें करूं तुका साईदत्त बाब कामत फुडले आतां पंगड जो आसा तो मुखार येता जजिसांनी नोंद घेवची हेच्या पयलीं जो नरकासूर नाचोवन गेला तो आशिल्लो आंगणवाडी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब शिरोडा पंगड क्रमांक 5 आता जो तुमच्या मुखार जो पंगड आयला तो पंगड 9 नंबर क्रमांक कामाक्षी कला युवा संघ हांचो नरकासूर आयिल्ले कडेन आसा हांव मागता तांचे कडेन की तेणी बेगींतल्या बेगीन सादरीकरण करचें कामाक्षी कला युवा संघ युवक संघ शिरोडा कामाक्षी कला युवक संघ कामाक्षी आणि नरकासूर कामरूपा डायनेस्टी नरकासुरान सुरुवात केली भौमा डायनेस्टी जेका कामरूपा म्हणतात आणि करंट डे आसाम आयच्या दिसाचे जे आसाम आसा थंयचो राजा आशिल्लो तो आणि थंयच्यानूच आमची देवी कामाक्षी ही मूळ थंयची शिरोडेचे नरकासूर हे पळयतकच कळटा की हो शिरोडेचो कारण तेजी जी हायट असता ही सामकी म्हाका दिसता सगळ्यात लांब नरकासूर तांचोच असता
म्हाका दिसता अंडरग्राउंड केबल वायरींग जावपाचें कारण म्हणजे शिरोडेचो नरकासूर तेजी खंय शिंगां अडकताली वायरींग म्हणून अंडरग्राउंड केबल वायरींग केलें. हांव मागता तेणी बेगींतल्या बेगीन सादरीकरण करचें. म्हाका दिसता एक परफॉर्मन्साक हांगा टायम आसा कारण ते देंवयता नरकासूर आनी घडयता म्हणल्यार त्या वेळार आमकां एक मिटींग आसा एक परफॉर्मन्स करपाक ज्या स्टेजीचेर लोक आसा तांकां विनंती करता परत एकदा परफॉर्मन्साक ही परफॉर्मन्साची माची तुमच्या खातीर आमी वेगवेगळे कडेन हांगा बसपाचें प्राधान्य केल्लें आसा. मातशें तुमकां विनंती करता भुरगे आसा पळय माणकुले भुरगे तांकां दवरात. पावस जर तुमकां दिसता आवय बापाय जाल्यार माणकुल्या भुरग्यांक दवरात. तुमी मातशें सकयल रावात आनी तांकां परफॉर्म करूं दी. मातशें रिक्वेस्ट तुमकां मातशें परफॉर्मन्साक मातशी दियात. इतले सगळे नरकासुराक हांगा माची मेळटा तर नरकासुरा बद्दल काही माहिती सांगतात तुमकां. खूप जाणांक म्हाका दिसता खबर आसपाना की टेक्निकली कृष्णा मातसो.
सध्याच्या पंगडाकडे मागता की त्याने मातशें बेगीन आपलें सादरीकरण करचें. त्या फाटल्यान आनी नरकासूर आसा. ओके. तर प्रेस जालो आशिल्ली त्या खातीर आमी मातसो थोडो विसावो घेतिल्लो, पूण आतां आमी परत एकदां तुमचे परफॉर्मन्स जे आसा ते चालू करतात. नरकासूर जे पथक क्रमांक 9 आसा, कामाक्षी कला युवा संघ तळ शिरोडा हांचे जे सादरीकरण जो पंगड पळयात येता, मोठो पंगड हांगा आयिल्लो आसा शिरोडेच्यान. आनी ज्या तरेन पारंपारीकतायेन ढोल ताशे तुमकां दिश्टी पडटा, वाजोवप शिरोडेकरांचे फोंडेकारांचे उत्कृश्ट आसता. पळय ह्या खेपेर तांणी कितें बदल घेतिल्लो आसा, कितें चेंजीस केल्या, आनी आमकां ताचो नरकासूर जो पारंपारीक विदाउट ट्रॉली जो आसा तोय आमकां दिश्टी पडटा. प्रत्येक पारंपारीक कथाय जे सांबाळपी पंगड आसात तांचे खातीर खास इनामां ह्या स्पर्धेक आसा. पंगडूय व्हडलो आनी नरकासूरूय खूब व्हडलो आनी पारंपारीक रितीन केल्लो नरकासूर. आमचे बाबा अकबर मुल्ला जे आसा तांच्या वाड्या वयलो नरकासूर म्हणटकीर तांची आनी उत्कंठा मातशी चड मदीं लागिल्ली आसा की कशें परफॉर्म करतले काय म्हणून म्हाका थोडो प्रेशर तांचेर बी आसता. पूण म्हाका दिसता तांचो मोग ह्या सगळ्या ग्रुपाचेर आसतो आनी पळोवया तांची ताळयो बी तांकां त्या ग्रुपाक फावो जातल्यो.
आता आम्ही म्हाका दिसता नरकासूर पथकाकडे वळया. आता आम्ही स्टेजीर आशिल्ले ते बाय डान्स करताले खूप जाणांच्या मनान नाचयले सगळ्यांक. आणि आता श्रीकृष्ण नरकासुराक कसो नाचयतलो तो आम्ही आता मदीं पळोवया. सगळ्यात लांब असो नरकासूर आणि त्याचे सादरीकरण इतलो वेळ उभं राहून नरकासुरानूय परफॉर्मन्स पळयलो. जे एक्स्ट्रा पंगडातले जे मेंबर्स आसा एक्स्ट्रा ते बेश्टे वाटेर रावनाका. जजीस हांगा आसा तांकां कांयच दिसती पडना. मदले आसा ते फक्त वाजोवपी आसा जे कोण परफॉर्म करतले तेच हांगा रावात. कारण जजीसांक कांयच दिसपाना ना जाल्यार जजींग करपाक डिफिकल्ट जातलें. आमची कला युवा संघ थळ शिरोडा तुमकां परत एका म्हाजे वयल्यान विनंती करता की वाजोवपाक चालू करात. जे कोण उबे आसा ढोल ताशाचो आवाज पळयात. शिरोडेकार सध्या फातोडा गाजोवपाक सोदता. सुंदर सुरवात केल्ली आसा वाजोवपाची. लोक आतुरतेन हो क्षण टिपपाक पळयता. प्रत्येकाने आपल्याला मोबाईल काडिल्लो आसा कारण तांकां खबर आसा हे वाजोवप खंय तरी बऱ्या स्तराचेर फुडें वता. उमेद पळया ते तोंडांची जोश पळया तांचो. त्या रंगान त्या तालान त्या लयान ते फुडें वता.
जोमान वेग बदललो आसा, ताल बदललो आसा आणि जोमान आणि नेटान वाजयता आवाज तितलोच मोठो गजर हांगा पातोळा घुमता आवाज. सुंदर असे सादरीकरण म्हणून नरकासुराचे ढोल ताशांचे. नरकासूर सुद्धा स्वतःचे ढोल ताशे कशा आयकोपाक ओग्गी रावलो. नरकासूर जागो जाला. नरकासुरा हातान पळया माणकुलो भुरगो ताच्या हातान आसा. नरकासुरान ह्या भुरग्याक उखल्लो आसा आणि ताका सालोवपाक श्री कृष्ण रथा वयल्यान देविल्लो आसा. हे युद्ध भीषण जावपाचें आसा. ज्या तरेन संगीत जोरान चलता, नेटान चलता, वाद पेटता आणि हे युद्धी पेटिल्लें आसा. वाद्याचो गजर जो आसा तो हांगा घुमघुमता आणि श्रीकृष्ण उत्कृष्ट रित्या हांगा ताल लयाचेर संगीताचेर नाच करता आणि नरकासुराक नाचयता. अंत नरकासुराचो निश्चित आसा, पूण ताजो काळ केन्ना ताचेर हावो घालतलो आणि ताजो वेळ केन्ना ताचेर हावो घालतलो हें फक्त श्रीकृष्ण ठरयतलो. आवाजान ऑलरेडी श्रीकृष्ण नृत्य करपाक लागला. श्रीकृष्णाचो वॉर्म अप जाल्लो आसा. खंयच्याय परिस्थितीन त्या भुरग्याक वाचोवपाचो प्रयत्न आणि हो प्रयत्न नरकासूर कसोच सोडपाक तयार ना आणि हो प्रयत्न सफल जाल्लो आसा. नरकासुराच्या हातींतल्यान सुखरूपपणे भुरग्याक सोडयल्लो आसा. तरी सुद्धा परतून श्रीकृष्णान नरकासुराक आव्हान केल्लें आसा, तो भुरग्याक सोडलो म्हणून जायना. तुजो काळ आयिल्लो आसा. प्रबळ तरेन श्रीकृष्ण नरकासुराचेर वार करता, म्हणून नरकासूर आयकपाक तयार ना. अखंड आणि मोठ्या अशा दोळ्यांचो आणि दातांचो हो लांब नरकासूर, जेका पळयतकूच कळटा की हो शिरोडेचो नरकासूर म्हणून. श्रीकृष्ण पळय नरकासुराचेर वयर चडटा. हो आगळो वेगळो म्हाका दिसता हो प्रयोग जो चालू आसा. कितले पर्यंत श्रीकृष्ण वयर चडटा. श्रीकृष्ण कसोच आयकना. वध केल्या बगर सोडचो ना म्हणटा. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. येद्या व्हडल्या नरकासुराचो वध श्रीकृष्ण कितल्या सहजपणे वयर चढून करपाक वता. शेवटची म्हाका दिसता वॉर्निंग दिल्ली आसा श्रीकृष्णान नरकासुराक. आणि नरकासुरान आड घालिल्लो आसा. कितले लोक लागले. आणि छातीचेर कृष्ण वध करपाक गेला नरकासुराचो. वायटाचो अंत निश्चित आसा. आणि नरकासुराचो वध होणार केलो आसा. श्रीकृष्णान सगळ्यांनी ताळयांचो गडगडाट करचो. वायटाचो अंत जाल्लो आसा.
श्री कृष्णाचो जोरान टाळे जावन ह्या पंगडा खातीर उत्कृष्ट वाजोवन लोकांनी खऱ्या ताळ्याचो गजर केल्लो आसा. लोकां आनंदीत जाल्या, उत्साहीत जाल्या ह्या परफॉर्मन्सा नंतर. जशे ज्या तरेन छातयेचेर वचून तलवारीचो वार केलो हे दाखयता की असत्याचेर सत्याचे जैत हे जातलेच. काळखाचेर उजवाड हो हावी जातलोच आणि अधर्माचेर धर्म हो त्या खातीर भगवद्गीतान सुद्धा म्हणिल्लें आसा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे जेन्ना जेन्ना अधर्म वाडटलो तेन्ना तेन्ना श्री हरी विष्णू हो जन्म घेतलो, अवतार घेतलो आणि धर्म रक्षण हे मुखार हाडून धर्म रक्षण करतलो आणि सदांच सत्याचे जैत घडयतलो. हे आमच्या भगवद्गीतान बरयल्लें आसा आणि ते आमी हांगा सादरीकरण जे शिरोडा पथकान केल्लें आसा ते उत्कृश्ट रित्या केल्लें आसा. पारंपारीक ढोल ताशे तशेंच ताच्या बरोबर पारंपारीक आयिल्ले आणि लोकांची मनां तांणी हांगा जिखिल्ली आसा. आता मातशे आमचे परफॉर्मन्स जाता ते एक सॉंग घेवन येतले. जे लोक बशिल्ले आसा ते मातशे आता परत उठात. परत एकदा आमचे सिंगर जे आसा ते आता परफॉर्मन्स घेवन येतात. मातशे तुमकां जे स्टेजीचेर परफॉर्मन्साच्या स्टेजीचेर बशिल्ले आसा तुमी मातशे सायडीन रावा. आमी तुमकां एकूच रिक्वेस्ट दिल्ली आसा. जे भुरगे आसा तांकां बसूनी, जे भुरगे आसा तांकां बसूनी, आवय बापूय जे कोण आयल्यात तांकां तांणी मातशे सकयल देवचें. आमचे व्हॉलंटियर्स आसा हांगा, आमी व्हॉलंटियर्साक तुमकां हाडून सकयल देवपाक लायनाकात रिक्वेस्ट करता. जशें मागीर परफॉर्मन्स सोंपता कोणालें जाल्यार मागीर तुमी वचात, पूण सद्या तांकां परफॉर्म करपाक दियात. कारण दुसरो पंगड येता म्हणल्यार टायम आसा तो पर्यंत आमकां वेळ आसा आनी एक परफॉर्मन्साची. बाकीचे जे कोण आसात ते बसल्यात चलयो तांकां परत एकदा विनंती करता. आमचे पिंक फोर्स आसा हांगा, पिंक फोर्स तर परत एकदा तुमकां रिक्वेस्ट करता, परत मनांतल्यान कळकळीची विनंती करता की मातशे तुमी सायडीन रावात. हे परफॉर्मन्स आसात, आर्टिस्ट आसात तांच्या खातीर मातशी दिल्ली आसा. तेय बी आमचे भितरले मातशे तरी तुमी समजुपाक जाय. कॉस्टली एक्सपेन्सिव्ह इन्स्ट्रुमेंट जे आसा ते थंय आसात. त्या खातीर फाल्यां कितें लॉसीस जाले कोण पे करपाना तांकां. सो अंडरस्टँड करात. मातशे जी स्टेज आसा ती मातशी खाली करात. आणि आता जो मुखाल्लो पंगड येवपाचो आसा तो जेका तुम्ही सगळी जाणां रावल्या गजानन युवक मंडळ. तो फुडलो जो पंगड आसा तो गजानन युवक मंडळ आसा. जेची तुमी नोट घेवचे की 6 नंबर 6 क्रमांकाचे पंगड गजानन युवक मंडळ. वता थंय प्राइज काडटा आणि मेन म्हणल्यार लास्ट इयर ह्याच स्पर्धेत पहिले इनाम काढपी हो नरकासूर. पळया ह्या फाटी वेगळे कितें करता. हो एक असो नरकासूर. म्हाका दिसता सगळेच जाणां त्या नरकासुराक रावतात. सामके केन्ना गजानन युवक मंडळाचो नरकासूर येतलो तो परफॉर्मन्स आमी पळयतले, रेकॉर्ड करतले. परफॉर्मन्स सुरू जाता म्हणसर एक गजाल सांगता. म्हाका दिसता खुबशा लोकांक खबर ना. टेक्निकली नरकासूर हो श्री कृष्णाचो म्हणजे श्री विष्णू
सो 8वो अवतार हो श्री कृष्ण आणि श्री विष्णून जेन्ना वराह अवतार घेतलो त्या टायमार पृथ्वी जी हिरण्याक्षान लिपोवन दवरिल्ली ती हाडून परती आमच्या गॅलेक्सीन स्थापन केली आणि तेन्ना भूदेवी जी आमची मदर अर्थ आसा भूदेवी आणि विष्णू कडल्यान हो भूत जन्माक आयलो तेजें नांव आशिल्लें नरका म्हणून आणि हो नरका पयलीं बरो आशिल्लो पूण मागीर तेका बाणासूर म्हणटा तेज्या संगतीन तो वाईट जालो आणि नरकासूर जालो. तर आमी आतां फुडले परफॉर्मन्स आमचे सिंगर्स रेडी आसात. तर बऱ्यातले बरे आमचे आर्टिस्ट जे आसा ते आमी हांगा हाडिल्ले आसा. तर तांकांय आपली कला सादर करपाक जाय. जो पर्यंत दुसरो पंगड वचना तो पर्यंत आमकां मेकळीक आसा टायम आसा. तर हांव रिक्वेस्ट करता आमचे आर्टिस्ट तांणी आतां आपले परफॉर्मन्स जे आसा जे सॉंग आसा फुडले मुखार हाडचे जे गेटी कडेन व्हॉलंटियर्स आसा तेंचे कडेन मागता की भितर बेस्टेस कोणाक फोड नाका कारण हांगा पळय हांगा लोक बसपाक लागल्या लास्टाक परफॉर्मन्स करपाक हांगा जागो आसपाना. मागता सगळ्या कडेन प्लीज हांगा गर्दी करूं नाका. मातशी कोण भितरल्यान भायर आयल्या की परत मातशी भितर वचून पळया. तर लाउडस्पीकर पे मटम ना बजती हो लगे बजती चुपती कहीं पहले करती सरवर की हो के मगरती रुक करती गुलाबी शेदा रंग तिरंगी रखी तो साके यार सब ने लगता सौगात तंगी जगह कोई नहीं है बढ़िया पूरा मेरी कथा जगा राता हूँ रोज बाबा अभियान चकम दिया बजाता हूँ सारे दिन की याद तेरे मैं कथा जगा राता हूँ रोज बाबा अभियान चकम दिया बजाता हूँ हो 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 इश्क तेरा तड़पा गए हो 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 इश्क तेरा तड़पा गए हो 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 इश्क तेरा तड़पा
फिरता आहे हे अज्जवानी फिरता आहे फुले मंगळवारच्या दिल्ल्यात 8 विकेटला फुले मंगळाखातीर बँड वज्रा खातीर जवान टाळे जावन येताचे लास्ट परफॉर्मन्स आशिल्ले कारण वेळ जाल्लो आसा ओके वन लास्ट सॉंग जाणून युवक मंडळ मातशें बेगीन येयात लोक तुमकां आतुरतेन वाट पळयतात मातशें पोलिसांकय विनंती करता की ज्या तरेन आमचो फोर्स आमचो म्हणजे व्हॉलंटियर्स आसा ते कार्य करता पूण इतलो लोक आसा की लोकांच्या मध्ये भेदून नरकासुराक भितर हाडप हे सध्या कठीण जाला पोलिसांकय बी आमच्या व्हॉलंटियर्सांक बी लोकां कडेन आमी विनंती करपाक शकता की ही स्पर्धा तुमच्या खातीर आमी घडोवन हाडटात आनी कितले जाण लोक पळयात बशिल्ले आसा आतुरतेन वाट पळयतात दुसरो पंगड केन्ना येतलो काय जाल्ली आसा फुडल्या दिसा दिवाळी आसा तर मातशे ती एंट्री पॉयंट आनी एक्झिट पॉयंट मातशी वेगळी करात म्हाका दिसता पोलीस फोर्स आणि व्हॉलंटियरा परस लोकांनी स्वता समजून घेवपाची गरज आसा की बेगींतल्या बेगीन टायम वेस्ट करनासतना वाट करून दिवप हे गरजेचें आसा कारण सगळ्यांची फाल्यां दिवाळी आसा आनी आमकां हांगा वेळ चड काडपाक नाका सगळे लोक गजानन युवक मंडळाचो जो नरकासूर आसा
तेजी वाट पळयतात. Zulando, Zulando, तुझ्या बाराला सारा मारतो. Zulando, तुझ्या बाराला सारा मारतो. अशी आहे, माझी आहे, माझी कामार गुरुद्वारा वाजवतो. Zulando, Zulando, तुझ्या बाराला सारा मारतो. Zulando, Zulando, तुझ्या बाराला स्वर मारतो. अशी आहेस, अशी आहेस, बातमी का मारतो जोरावर प्रभू. तुझं लागो, तुझं लागो. नाव तो स्वप्नामध्ये झालंय की नाही मिस? नाव तो स्वप्नामध्ये झालंय की नाही मिस? संतुमता पुस्तकं वाचले सगळी दिस. संतुमता पुस्तकं वाचले सगळी दिस. तुझं लागो, तुझं लागो, तुझ्या बाराला स्वर मारतो. तुझं लागो, तुझं लागो, तुझ्या बाराला स्वर मारतो. अशी आहे, अशी आहे, बातमी गावात गुरुद्वारा वाजवतो. तुझं लागो, तुझं लागो. चिंता करायच्या मागे पैसे नव्हता. चिंता करायच्या मागे पैसे नव्हता. वाटलं की तू दिसता माझा सगळा संसार. वाटलं की तू दिसता माझा सगळा संसार. सुजला गो, फुलला गो, सुजला गो, फुलला गो. ती मग जोरती, मग जोरती, मग जोरती. Thank you so much everyone. मुखाल्लो पंगड हांगा तयार आसा पूण हांगा गर्दी आसा त्या कारणान तो भितर येवपाक पावना. सगळ्या कडेन विनंती मातशी तर पंगडाक मातशे वाट दियात. बरे म्हाका दिसता घोडे आणि जो रथ आसा तो सुंदर आकृती आता भितर येता म्हळ्यार तुम्ही एक्सपेक्ट करपाक शकता की हे सादरीकरण जी कला आसा ती बी बरी आसतली. ज्या तरेन फायन जे आर्ट हांगा दाखयल्ले आसा घोड्यांचेर, त्या खातीर घोड्यांक मातशी सोडात, ह्या रथाक मातशे सोडात जेणे करून फुडलो जो पंगड आसा तो आमकां मुखार व्हरपाक मेळटलो. हांगा सद्या दर वर्सा प्रमाणे अशी परिस्थिती आसा. आमी एक्स्ट्रा खुर्च्यो घाल्यो, आमी एक्स्ट्रा स्टेज घाली, वयर घाली, तरी पूण म्हाका दिसता अजून ह्या क्षणा पांय घालपाचो जागो सद्याक मेळना. आणि हो प्रतिसाद तुमच्या खातीर आसात. सगळे गोंयकार जे उत्स्फूर्त संख्येन येतात आणि दिवाळी फाल्यां आसून सुद्धा सकाळ सुद्धा फातोडे जाल्यार सुद्धा तुमी हांगा हजर आसतात. तुमच्या खातीर आमी हे बँड वज्र जे आशिल्ले ते हाडिल्ले, तशेंच सायदत बाग कामत हाडिल्लो एंटरटेनमेंट पॅकेज म्हणून तुमकां. तर ह्या सगळ्या आर्टिस्टा खातीर हांव सगळ्या गोंयकारांक परत एकदा विनंती करता, एक जोरान ताळी जावन दी. एक जोरान ताळी जावन ह्या सगळ्या आर्टिस्टा खातीर जाणी तुमच्या खातीर अथक मेहनत केल्ली आसा आणि तुमकां आपल्याला व्हॉलंटियरा कडेन मागणी आसा की मंडळाचे मेंबर सोडले जाल्यार आनी कोणाक भितर घेनाका. हांगा चडूच गर्दी जाल्ली आसा, भितर लोक बसपाक लागिल्ले आसा. तांकां एक वॉर्निंग, श्री कृष्णाचे बाण बीण सुटून तुमचेर बी पावत. भीषण युद्ध जावपाचें आसा. गजानन युवक मंडळ तो जेन्ना अस्त्रां सोडटा तेन्ना हे भितर बसले तांकां तशें सांगलां.
नंबर 6 क्रमांक गजानन युवक मंडळ. परतून एकदा सांगता व्हॉलंटियरांक की मंडळाचे मेंबर सोडले जाल्यार आनी कोणाक भितर सोडप ना. सुंदर असो रथ भितर पाविल्लो आसा पण नरकासुराची वाट सगळेच जाणां पळयता. सगळेच जाणां नरकासुराक रावल्या. अंदू कितें नॉवेल्टी आसतली, अंदू कितें मोमेंट्स आसतले नरकासुराचे. पोरूचो किंग ऑफ श्री कृष्ण विजय उत्सव गजानन युवक मंडळ हांचो नरकासूर आतां हांगा सादर जातलो. आनी तुमकां खबरच आसा कजाकच पळय जी गर्दी पडल्या ती कित्याक देखीक. अद्या आनी सांगपाची गरज ना. म्हाका दिसता जर आमी म्हणटात फॉलोवींग जर कोणाक आसा जाल्यार गजानन युवक मंडळाक एक कल्ट फॉलोवींग म्हणपाक शकता. जे असंख्य लोक अख्ख्या गोंयच्या वाठारांतल्यान पळोवपाक येता की ह्या वर्सा कितें वेगळें आसतलें गजानन युवक मंडळा तर्फे. ह्या वर्सा कितें तरी युनीक आसतलें आनी कशें सादरीकरण जातलें, वाजोवप कशें आसतलें, नरकासूराचो मोमेंट कसो आसतलो आनी हायड्रॉलिक सिस्टम जे ते यूज करतात ते कितलो बदल आसा पोरूचो आनी अंदूचो. पोरू अनडाउटेबली ते भरपूर फुडें आशिल्ले आनी त्या खातीर तांकां जैतिवंत पंगडाचो इनाम फावो जाल्लें. ह्या खेपे इनाम जे आसा ते 1,25,000 जाल्लें आसा. आनी आमी बी हांगा पळयतात की लोकांची जी उत्कंठा आसा, लोकांचे आसा की कितें आसतलें, कितें खास आसतलें ह्या वर्साक आनी आमकांय बी ताच्या बद्दल हांगा पळोवपाक जाय की कितें नवेपण, कितें वेगळेपण आज सादरीकरण जातलें. सगळ्यांची आतुरता जी आसा ती म्हाकाय खबर आसा, सगळ्यांक पळोवपाक जाय. पूण मातशे पाशयेसान रावात. चड भितर गर्दी करूं नाका. हांकांच परफॉर्म करपाक त्रास जातलो आनी तुमकां बेस्ट परफॉर्मन्स जर पळोवपाक जाय जाल्यार तितलो स्पेस जाय पडटा हांगा. सुंदर अशे फायन आर्ट्स, ती डिटेलिंग पळयात, ते घोडे पळयात, श्री कृष्णाचो स्कीन टोन पळयात. डिटेलिंगान ते पेंटिंग जाल्ले आसा, तो रथाचे कार्विंग जाल्ले आसा. म्हाका दिसता असो प्लॅटफॉर्म आनी खंय आसतना ज्या कडेन इतली गर्दी जाता एक नरकासूर पळोवपाक. आनी तुमकां आनीक सांगपाक जाय जे खूब जाण आतां आयिल्ले आसात. हांगा तुमकां LED स्क्रीन दिश्टी पडटा. आमचो कॉन्टेस्ट रन जाता. 9130 नंबर घेयात बेगीन नंबर घेयात. 9130657248 9130657248. उलोवन आमी सांगिल्ले बऱ्यांतले बरे सेल्फी तुमी काडून ह्या नंबराचेर धाडात. आमी ते LED स्क्रीनाचेर लागतले आनी टॉप 3 जे आसात ते विनर्स आमी हांगा स्पॉट प्राइजीस बऱ्यांतले बरे इनाम दितले. परत एकदा सगळ्या लोकां खातीर 9130657248. तुमच्या फॅमिलीचो, तुमचो इंडिव्हिज्युअल ग्रुपाचो हांगा हे जे श्रीकृष्ण विजयोत्सव स्पर्धा जाता ताचे बऱ्यांतले बरो फोटो सेल्फी जो काडटा तुमी, बऱ्यांतले बरे डेपिक्शन ते आसपाक जाय, क्लीन आसपाक जाय फोटो. आनी ग्रुप काडपाक शकतात, फ्रेंड सर्कल काडपाक शकतात, ना जाल्यार फॅमिली काडपाक शकतात, पूण फोटो बरो येवपाक जाय आनी तो फोटो आमकां ह्या नंबराचेर धाडात. गजानन युवक मंडळ मागता बेगीतल्या बेगीन आपलो नरकासूर हाडून सादरीकरण करचें. श्री कृष्ण आनी सत्यभामाय तुमची वाट पळयता. ढोल पथकूय भितर पाविल्ले आसा. फक्त नरकासुराक मातशी वाट सोडात, नरकासुराकूय भितर येवपाक मेळटलें. तुमकां सगळ्याक आपल्या स्क्रिनीचेर पळोवपाक मेळटलें. आमी वदळ खूब जाणांक दाखयल्लें. आतां हे नवे कोण आयल्या तांकांय संद आसा. तुमी आपलो सेल्फी जो आसा एकट्याचो, ग्रुपाचो, ह्या ही जी माची आसा, हे जे अख्खे परफॉर्मन्स आसा, हे जे अख्खे आज जो इव्हेंट घडिल्लो आसा श्रीकृष्ण विजयोत्सव ताचे बऱ्यांतले बरे डेपिक्शन तुमी दाखयल्यात. आमी LED स्क्रीनाचेर तुमी तुमकां पळोवपाक मेळटा. कंटिन्यूस वानी जे आसा भरपूर आमकां फोटोज आयिल्ले आसा ते तुमकां स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटले. तर श्री विष्णूचो वराह अवतार आनी भूदेवीचो हो पुत्र
नरका तो वाईट बाणासूर म्हणटा त्या असुराच्या संगतीन आयलो आणि मागीर तो नरकासूर जालो वता थंय अपहरण करप आणि अशें करून सगळ्या राज्यांची ज्यो राणयो आसा आणि हेर बायलां धरून परतून एकदा सगळ्या लोकांक मागता परतून एकदा जे एंट्रन्सा कडेन आसा तेंचे कडेन मागता सायडीक सारान नरकासुराक भितर येवपा नरकासुराक भितर येवपा मेळना एक कळकळीची रिक्वेस्ट आसा मातशी सायडीक सरात नरकासूर भितरूच येना जाल्यार परफॉर्म कसो करतलो एक अनाउन्समेंट वयर तुम्ही पळयता ड्रोन खूप जणांचे ड्रोन शूट्स जे आसा ते चालू आसात एक लक्षात दवरा एकमेकांक ते आपटोवपाक जायना ओके ते ताजी तुमी काळजी घेवची ओके वयर खूप जाण हांगा ड्रोन चालू आसा एक्टिव्ह आसात हे जे सादरीकरण दिवपाक व्हॉलंटियरांनी मातशें लक्ष दिवचें जेन्ना नरकासूर भितर सरता तेन्ना बाकीचे कोण कोण भितर सरतले तांकां मातशें आडावन दवरात हांगा नाजाल्यार जागो पावपाना भितर गर्दी करू नाका प्लीज भितर कोणाक सोडनाका फक्त मंडळाचे लोक भितर या प्रत्येकान म्हाका दिसता समजून घेवपाक जाय आमचे व्हॉलंटियर्सांनी फोर्स कितले म्हणून कंट्रोल करतली स्वता समजून घेवपाक तुम्ही भितर गर्दी करतले हांगा जागो पावपाना आणि येदो व्हडलो जो नरकासूर आसा इतलो बरो डिटेलान तेणी सेटअप केल्लो आसा जो तुमकां सारको पळोवपाक मेळचो ना वयल्यान कोण शिस्तीन वयर बसल्या ओदोळच्यान तांकां चड पळोवपाक मेळपाना कित्याक तुमी भितर येवन गर्दी केल्यार म्हाका भितरल्यान सुद्दां म्हाका दिसता एक लायन जाली आतां दुसरी लायन तिसरी लायन जाल्या ट्रिपल पार्किंग जावपाक लागल्या भितरल्यान तो लोकांक विनंती आसा मातशे प्लीज तुम्ही पंगड जो येदो व्हडलो आसा गजानन युवक मंडळ पयलीच पंगड येदो व्हडलो आसा तातूंत भितर तुम्ही भितर आयले जाल्यार तांकां सादरीकरण तांकां परफॉर्मन्स तांची कला दाखोवपाचो वाव मेळपाना जागो ना व्हडलो आशिल्लो आनी म्हाका दिसता सगळो जागो घेतिल्लो आसा त्या पंगडाक मातशे आपल्या परफॉर्मन्स करपाक दियात कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की नरकासुराक वाट सोडची हांगा जाला पडते नरकासुरान लोकां खातीर वाट सोडल्या आनी सगळे लोक भितर पावले तसो सेल्फी कॉन्टेस्ट जो आसा तो चालू आसा 913065 आपल्या ग्रुपान धाडटा ते तुमकां स्क्रिनीचेर प्रत्येकाक पळोवपाक मेळटले बऱ्यो टीम ज्यो आसात त्या 3 जाणांक आमी हांगा इनाम दितले ओके म्हाका दिसता पंगडाच्या मेंबर्स म्हणटा की लोक भरपूर जाले आनी नरकासूर नाचोवपाक मेळचो ना सो आतां तुमकां खाली करचें पडटलें थोड्यांक नाजाल्यार नो चान्स जागोच ना
मातशे पोलीस फोर्सा कडेन विनंती आसा की भितर कोण बसल्या तांकां मातशे गर्दी करून जे बसल्या तांकां मातशे भायर वच म्हणून सांगचे, कारण हांगा ना जाल्यार नरकासूर परफॉर्म करपाक मेळचो ना. फाल्यां लोकांची दिवाळी आसा. पोलीस फोर्साचे मेंबर्स जे आसा हांव मागता मातशे माचयेच्या सायडीक येवचे, ह्या सायडीक. ना जजीसांक पळोवपाक मेळना, ना लोकांक पळोवपाक मेळना सारकें. स्वता नरकासुराक परफॉर्म करपाक मेळना मागता एक तर स्वता जावन मातशे पयस वचचे, खाली करचे हांगा गर्दी केल्या ती, ना जाल्यार मातशे पोलीस फोर्स प्लीज हे सायडीनूय येया थोडे मातशे. ओके. ओके. तर गजानन युवक मंडळाचो नरकासूर हांगा पाविल्लो आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता ज्या तरेन डिटेलिंग केल्लें आसा, जे आभुशणां घातिल्लीं आसा नरकासुरान, ज्या तरेन जे मसल्स केल्ले आसा तुमी पळोवपाक पयसल्यानूच पळयात. चड गर्दी करनाका, भितर तर येयाच नाका, हांगा चान्सूच ना. पोलीस फोर्स प्लीज मातशे भितर कोण आयला तांकां मातशे भायर काडात. पळय आतां म्हाका अशें उलोवचें पडटलें की भायर काडात बी म्हणून, स्वता जावन मातशे प्लीज खाली करात. नरकासुराक स्वता परफॉर्म करपाक मेळना जाल्यार तुमी पळयतले कशे? तुमकां हांगा रावचें पडटलें, अर्दावर लोक घरा वचसर. आणि खास करून जे पंगडाचे प्रतिनिधी आसात, पंगडाचे वाजोवपी आसात, तांकां पयलीं जागो दियात. तुमी तांच्या मदीं घुसपनाकात. जजीसांकूय कांय दिसपाचें ना, लोकांकूय कांय दिसपाचें ना. तर तांकां जे तांणी कोटी परिधान केल्ली आसा येल्लो रंगाची, ते तांचे जे वाजंत्री आसा, तशेंच ह्या सायडीच्यान जे तुमी पळयतात तांचे गजानन युवक मंडळ एक व्हडलो पंगड जो आमकां दर वर्सा दिश्टी पडटा. तर म्हाका दिसता सादरीकरणाक तांणी सुरवात करची. आमी बी हांगा निश्फळ आसा, ज्या तरेन असंख्य लोक, हजारांनी लोक जे हांगा जमिल्ले आसा हो परफॉर्मन्स पळोवपाक. आनी निशब्द म्हणपाक शकता, निशब्द हो रायट वर्ड, कारण ज्या तरेन लोक आतुरतेन आनी मोठ्या उत्साहान एक पाल फाटी घेवपाक तयार ना, जाल्यार हांव तुमच्या कडेन विनंती करता तुमीच परफॉर्मन्स तुमचे चालू करचें. गर्दी आनी प्रतिसाद इतलो आसा की तुडूंब भरिल्ले आसा, अक्षरशः मायकाचो नेटवर्क मेळना म्हाका मायकाक. लोक एडजस्ट करपाक तयार ना. म्हाका दिसता आतां नरकासुराक आनी श्रीकृष्णाक एडजस्ट करचें पडटा, ही परिस्थिती आसा. पळय नरकासुराच्या पंगडाकूय बंधनां आसात, तांकांय वेळ आसा. त्या वेळाच्या भितर तेणी परफॉर्म करपाक जाय, हे बाकीच्या लोकांनी समजून घेवपाक जाय. कारण जजीस हांगा जजींग करता आनी तेजेर तांकां प्रायज मेळटा. तेंचें सादरीकरण बरे तरेन जावपाक जाय, म्हणटकीर लोकांनी समजून घेवपाक जाय. परतून एकदां विनंती करता, चड गर्दी करून कोण रावल्या तेणी मातशी कुशीक सरचें. स्पेशलिस्ट कोण उबे रावले? म्हाका मातशे पोलीस कोण आसा हांगा येवचे? बेश्टे उबे रावन गर्दी करता.
मातशें समजून घेयात आनी आमकां ज्या तरेन हांगा व्हॉलंटियर्सांक तुमी आयकनात, पुलिसांक आयकनात, पूण मातशें तरी समजून घेवचें, मनीसपण मातशें जपचें आनी अंडरस्टँड करात. एक बारीकसो इन्सिडंट कितें जालो जाल्यार कितले जाण थंय बशिल्ले आसात, कितें घडलें जाल्यार कितल्या जाणांक ताज्या बद्दल खंत जातली, मागीर तें स्टेप घेवच्या पयलीं तुमी मातशें एक पावल फाटीं मारलें जाल्यार कांय हरकत ना. मातशें गजानन युवक मंडळ मातशें तुमी चालू करात. आता तुमकांच आमी विनंती करपाक शकता, ज्या तरेन हांगा जो लोकांचो जोश जो आसा, जो लोकांचो प्रतिसाद जो आसा, जे लोक असंख्य हजारांनी संख्येन हांगा ह्या परफॉर्मन्सा खातीर वाट पळयतात आनी केन्ना काय सुरू जाता आनी आमकांय दिसता केन्ना काय सुरू जातलें. मातशें गजानन युवक मंडळा कडेनूय मागता की तेणी बेगितल्या बेगीन सुरू करचें, कारण जितलो टायम काडटलो तितले आनी लोक येतले आनी स्पेस मागीर काबार जातलो. हांगा मुखार बसल्या त्या लोकां कडेन मागता, हांगा जजींग चालू आसा, जजीसांचोच व्यू ब्लॉक करतले जाल्यार कशें जातलें हांगा? मातशें सुरवात करात, नाजाल्यार जी लायट आसा ती आमी ऑफ करतले. लक्षांत दवरात, वाजोवप चालू करात. तर माचेर बशिल्ल्या सगळ्यां खातीर एक स्पॉट प्राइज घेता जो पर्यंत हें सुरू जायना. माचेर बशिल्ले म्हाका खंय हालपाक कळपाना, जाज्या मोबायलाचेर मॅक्झिमम कॉन्टॅक्ट्स आसात, मॅक्झिमम कॉन्टॅक्ट्स सगळ्यांकडे मोबायल आसा, व्हडले त्रास ना, घाम गळोवपाची गरज ना, ताजे कडेन मॅक्झिमम कॉन्टॅक्ट्स आसात, ताका हे प्राइज. हे फक्त माचेर बशिल्ल्या अनिस्ता खातीर, कारण आतां स्पॉट प्राइज दिवपाची आतां आनी जी गर्दी पळयल्या जाल्यार आमकां पावल घालपाक परिस्थिती ना, स्वास घेवपाक परिस्थिती ना. इतले म्हाका दिसता जो प्रतिसाद लाभिल्लो आसा त्या खातीर माचेर मातशी मोकळीक आसा. त्या खातीर माचे वयले आमचे सगळे गेस्ट आसा तांच्या खातीर तुमचे कॉन्टॅक्ट काडात आनी ताजेर कळटलें तुमचे कितले कॉन्टॅक्ट्स आसा ते. म्हाका दिसता आतां स्पॉट प्राइज असो दिवचो पडटलो, सगळ्यात पयलीं उठून जो पळय सायडीक वता खाली करता ताका स्पॉट प्राइज मेळटलो. ते तुजे स्पॉट प्राइज केल्यार तर सुद्दां कोण उठपाना. हांव सांगता, स्पॉट प्राइज उठपाचें सुरू केलें जाल्यार हे कोण उठपाचें ना. हे उठपा खातीर येवना, हे हांगा रावपा खातीर आयल्या आनी हे पळोवपा खातीर आयल्या. तर अशे तरेन ही सुंदर म्हाका दिसता फॉलोईंग डेफिनेटली हार्ड फॉलोईंग आसा गजानन युवक मंडळाक, जे लोक रावल्यात आनी म्हाका दिसता ताजो तरुणाचो भरणो जो आसा तो असंख्य आसा. प्रतिसाद भोवरी उमेद जाता, पूण शिस्तीचें मातशें भान दवरचें. गर्दी जावपाकूच जाय, पूण मातशें शिस्तीन जायत जाल्यार मातशें चड बरें. वयर माचयेचेर एक मागणी आसा, जेन्ना वाजोवप चालू आसता तेन्ना कांय उलयनाका अशें म्हणून पंगडान सांगलां.
वयर सरता नरकासुराची प्रतिमा लोक आतुरतेनं वाट पळयतात कशी ही कलाकृती असतली. ज्या तरेन शरीर अष्टव आसा तो पर्यंत एक तगडो आणि स्ट्रॉंग नरकासूर ताजो आकार जो आसा तो वाडत आसा, आकार वाडत आसा, नरकासूर वयर सरत आसा. हरीश पंगडा कडल्यान परती एकदा विनंती आसा की त्यांचे वाजोवप चालू असताना काय उलयनाका म्हणून सांगा.
म्हाका दिसता थोडेशे लोक जे हांगा कमी जातले पण आनी आमचे पंगड आसात पंगड आमी दुसरे येवपाचे आसात ही एक चार एकवट जो आसा ते सिंबॉल जो आसा तो दाखयल्लो आसा